आयज हो रोड कंप्लीट जावन आयज आमी गुढीपाडव्याचें इनॉग्रेशन केलां रस्त्याचें. पूण म्हाका हे खूब उमेद दिसता कितें हांव फाटल्या 5 वर्सांक डेप्युटी सरपंच आसलो तेन्ना हांवें खूब मेहनत घेवन ही समस्या मातशी माती घालून खूब हें केल्लें. पूण तेन्ना म्हाका खूब म्हणजे हें जातालें कितें रस्तो एकदां जावपाक जाय म्हणून हांव म्हाज्या मनानूच इच्छा आसली. त्या खातीर म्हाका हो रस्तो जालो म्हणून खूब उमेद दिसता म्हाका आनी हे असले प्रॉब्लेम सॉल्व करता. आमचे समज कोण आजारी पडलो जावं एम्बुलन्स येना दुसरी गोष्ट कितें आमी हाडटले काय आमकां सामान हाडपाक मेळना. फायर ब्रिगेड जावं ते उदकाक आमकां टँकर येनासलो. टँकर हाडलो जाल्यार टँकर येवपाचो कसो तो प्रश्न पयलो आसलो आमचो. तरी आसतना आमी कशे भशेन ही फावटी एडजस्ट मातशें केलें टँकर हाडपाचो हे सायडीन ती सायडीन करून घेवन केलें आमी काम. सीक पेशंटांक सुद्दां व्हरतना प्रॉब्लेम जाय खूब उखलून हाडचें पडटा आमकां न्हू रोज करून जातलो न्हू. आनी अशें सणांक चवथीक बी अशे लोक येवपाक वाजना. चवथी बी येयल्यार तेंच्या गाडयो लावपाच्यो आनी ते म्हणटाले आरे कितलांतल्यान हे आमी वाड्या कितलांतून वचपाचें पांय लोटा हे लोटा म्हणजे आयज मातशें बरें जालें. आयज आमच्या मोरजी गांवान आमच्या उर्मलबाग वाड्यार आमच्या सरपंचा सुरेखा अमित शेडगांवकर हेणे आयज आमकां रोड वॉर्डमिक्स करून दिलो त्या बद्दल हांव तेंचे धन्यवाद मानता. तशेंच प्रत्येक गोष्टीक तेणी आमकां सहकार्य केलें. कित्येक वर्सांचे आमचे जे हें आसलें ह्या चिखलांच्यान आमी भोंवताले ह्या वाड्यार ते आयज आमचें स्वप्न तेणी पूर्ण केलें. तेका लागून हांव सगळ्या पंचायत मेंबरांक सुद्दां हांव एक शुभेच्छा दिता. आनी अशेंच तेणें आमचेर हें करपाचें आमचेर लक्ष दवरपाचें प्रत्येक गोश्टीक. आनी जे आमची कितें हेच्या फुडें सुद्दां उरलेलीं कितें कामां आहात जाल्यार ती तेणी आमची करून दिवची. खुद्द जेका श्रेय वयता हे श्री अमित भाई शेडगांवकर हे आमच्या वॉर्डाचे पयलींचे पंच मेंबर तथा डेप्युटी सरपंच. आज इतकी उमेद जाता की आमच्या श्री राष्ट्रोहित देवस्थानाच्या ब्राह्मणाच्या प्रांगणापर्यंत जो इतकी जी गैरसोय झालेली ती आज हांगासर त्यांनी अशी उपलब्ध करून दिल्या की कोण आणि उलोवंक शकना अशी ही समस्या त्यांनी कंप्लीट आयुष्यभर म्हणतात अशी उगडास करपासारखी ही गोष्ट आसा ही त्यांनी आज परिपूर्ण केलेली आसा. उदाहरणार्थ सांगपाचें म्हटल्यार आमकां इतके त्रास जाताले एखादी समज व्यक्ती जर शीक पडली आसा जर एम्बुलन्साक जर कॉल केलो आसा जर एम्बुलन्स म्हणटाली की तुमच्या वाड्यार एम्बुलन्स येवपाक शकना कारण तुमच्या वाड्यार रोडाची साधन सुविधा नसल्या कारणान आमी एम्बुलन्स येवपाक शकना. पूण आज इतकी खोशी भोगता आमकां की आज आमच्या देवाच्या प्रांगणापर्यंत ह्यो रोड जावन जी एम्बुलन्स म्हणा किंवा वॉटर टँकर म्हणा ही साधन सुविधा आमच्या प्रत्येकाच्या दारात आयज पावलेली आसा. आणि ही जी समस्या ही आज आमची पूर्ण केलेली आसा. ह्या व्यक्तीचे नाव आसा श्री अमित भाई शेडगांवकर. ह्या व्यक्तीने आमकां आज इतके मेरेन मदत केलेली आसा. ही त्यांची मदत आम्ही मरेपर्यंत विसर